सांगातान उलोवया. प्रश्न 1. तुमकां ह्या चित्रांत कितें कितें दिसता? जाप. म्हाका ह्या चित्रांत सूर्य, दोंगर, न्हंय, झाडां, फुलां, फातर, तण आनी माड दिसतात. प्रश्न 2. ह्या चित्रांतल्यो खंयच्यो गजाली तुमी सदांच पळयतात? दुसरी जाप. ह्या चित्रांतल्यो गजाली आमी सदांच पळयतात त्यो सूर्य, दोंगर, झाडां, फुलां, फातर, तण आनी माड. उदेत्या सुर्याक पळोवन तुमकां कितें दिसता? जाप. उदेत्या सुर्याक पळोवन म्हाका नवे उमेदीन काम करपाची प्रेरणा मेळटा. प्रश्न 4. रंग्याळी फुलां तुमकां आवडटा व्हय? जाल्यार कित्याक? रंग्याळी फुलां म्हाका खूब आवडटात कित्याक तर ती पळोवन मनाक उर्बा आनी प्रसन्नताय मेळटा. ती आमच्या बागेची सोबीतकाय बी वाडयतात. कवितेचेर उलोवया. कोणा कडल्यान कितें शिकुया? भुरग्यांनो, तुमी कविता पाठ केल्या जाल्यार तुमकां हें कळपाक खूब सोंपें पडटलें. तर पयलें, फुलां कडल्यान शिकुया हांसपाक. उपरांत, भोवऱ्या कडल्यान गीत गावपाक. फांद्या कडल्यान शिकुया नमळायेन बागवपाक. सुर्याच्या किरणांतल्यान शिकुया जागपाक आनी जागोवपाक. दिव्या कडल्यान शिकुया काळोख पयस करपाक. आनी व्हांवत्या उदका कडल्यान शिकुया जिवितांत सदांच मुखार सरपाक वा फुडें सरपाक. कवितेंतल्या खंयच्या गजालीं कडेन तुमकां चड शिकपाक मेळ्ळां ताचें चित्र काडून नांव बरयात. हांवें सूर्य आनी फूल काडलां. तुमी तुमकां कितें काडूंक जाय तें काडूं शकतात. कविता वाचून सकयल दिल्लो उमाळो कवितेंतल्या खंयच्या वळींत दिसता तें सांगात. अ. सदांच नमळायेन वागप हें झाडाच्या बागवल्या फांद्या कडल्यान शिकूंक जाय. हें आमकां खंयचे वळींतल्यान कळटा? बागवल्या फांद्या कडल्यान शिकुया नमळायेन रावपाक. ब. आमी सदांच कितें ना कितें तरी बरें काम करीत रावपाक जाय हें आमी व्हांवत्या वाऱ्या कडल्यान शिकपाक जाय. व्हांवत्या वाऱ्या कडल्यान शिकुया प्रवाहीत जावन वागपाक. उपरांत क. जिवितांत फुडें सरपाची देख आमी व्हांवत्या उदका कडल्यान घेवपाक शिकपाक जाय. व्हांवत्या उदका कडल्यान शिकुया जिवितांत फुडें सरपाक. कविता शिकल्या उपरांत. पयलें, सुर्या कडल्यान आमकां जगपाची आनी जागोवपाची देख मेळटा. तशेंच सूर्य आमकां आनीक कितें शिकयता? खंयच्योय 2 देखी बरयात. हांवें हांगासर 4 वळी बरयल्यात. तुमकां जाय त्यो 2 वळी तुमी बरोवंक शकतात. अ. सूर्य आमकां सदांच वेळार काम करपाक शिकयता. ब. सूर्य कसलोच स्वार्थ दवरिनासतना सदांच दुसऱ्यांची सेवा करपाक शिकयता. क. सूर्य आमकां खंयच्याय परिस्थितींत घट्ट रावपाक शिकयता. ड. सूर्य भेदभाव करिनासतना सगळ्यांक सारको उजवाड आनी मोगाळ ऊब दिवपाक शिकयता. दुसरें, मोगान आनी एकवटान रावपाक आमकां वेली आनी झाडां शिकयतात. हाचे कडल्यान आमकां आनीक कितें शिकपाक मेळटा? अ. झाडांच्या बागवल्या फांद्या कडल्यान सदांच नमळायेन वागपाक शिकूंक मेळटा. ब. झाडां कडल्यान दुसऱ्यांक सावळी, फळां आनी फुलां दिवन परोपकार करपाक शिकूंक मेळटा. क. झाडां सगळ्यांक फळां आनी फुलां दितात देखून आपल्या कडेन आसा तें दुसऱ्या वांगडा वांटून घेवंक शिकूंक मेळटा. ड. वेली आनी झाडां आपल्या भोंवतणच्या जिवांक आलाशिरो दितात देखून दुसऱ्यांक आदार दिवंक शिकूंक मेळटा. प्रश्न 3. आमचे कडेन कसले ना कसले खाशेले गूण आसताच. तुमच्या सांगात्या कडल्यान तुमी खंयचो गूण आपणावंक सोदतात तें बरयात. अ. म्हज्या इश्टा कडल्यान व सांगात्या कडल्यान हांव सदांच खोशी रावपाचो गूण आपणावंक सोदतां. ब. म्हज्या सांगात्या कडल्यान हांव हांसत खेळत रावपाचो गूण आपणावंक सोदतां. क. म्हज्या सांगात्या कडल्यान हांव दुसऱ्यांक आदार करपाचो गूण आपणावंक सोदतां. ड.
म्हज्या सांगात्या कडल्यान हांव सदांच खरें उलोवपाचो गूण आपणावंक सोदतां. हांवें 4 बरयल्यात, तुमी खंयचेय 2 बरोवंक शकतात. भाशेचो खेळ वा भाशा खेळ. शब्द आनी अर्थ दिल्यात. खेळी मेळीन म्हटल्यार हांसत खेळत वा खोशयेन सांगातान. धर्तरी म्हटल्यार भूंय वा जमीन. धार म्हटल्यार व्हांवती व प्रवाह. सांगाता म्हटल्यार एकठांय व एकवटान. वयर दिल्ल्या खंयच्याय 2 उतरांचो वाक्यांत प्रयोग करात. पयलें, खेळी मेळीन. आमी घरांत सदांच खेळी मेळीन रावंक जाय वा रावपाक जाय. दुसरें, धर्तरी. आमी आमची धर्तरी नितळ दवरूंक जाय. तिसरें, धार. पावसांत दोंगरा वयल्यान व्हांवपी उदकाची धार पळोवपाक खूब सोबीत दिसता. चवथें, सांगाता. भुरगीं आपल्या आवय बापाय सांगाता भोंवपाक भायर सरलीं वा भोंवपाक वचूंक भायर सरलीं. मेळप, मेळोवप अशा प्रकारचे आनीक कांय शब्द तयार करात. जगप, जागोवप. नाचप, नाचोवप. उपरांत, शिकप, शिकोवप. रावप, रावोवप. हांसप, हांसोवप. हारप, हारोवप. गावप, गावोवप. बरप, बरोवप. रडप, रडोवप. व आनी ज अक्षरां वयल्यान सुरू जावपी कवितेंतलीं उतरां सोदून बरयात. पयलें, वाऱ्या. दुसरें, जावन. तिसरें, वागपाक. चवथें, जगपाक. पांचवें, जागोवपाक. सवें, वेली. सातवें, जिखपाक. आठवें, जिवांची. णववें, जिवितान. धावें, वयर. चला गावया. वर्गांत 2 पंगड करून शिक्षकान कविता चालीन गावंक शिकोवची. कविता पयली अपलोड केलेली आसा, तुमी थंयच्यान गावंक शिकपाची. सकयल दिल्ल्या शब्दांचो उच्चार करात आनी तांच्या मदलो फरक वळखात. गट अ, गट ब. पयलें उतर दिलां कर, कर. गट ब दिलां खर, खर. तर गट अ उतरां सगळीं क अक्षरान चालू जातात आनी गट ब ख अक्षरान. उपरांत काड, काड. खाड, खाड. कीर, कीर. खीर, खीर. कूट, कूट. खूट, खूट. कोलो, कोलो. खोलो, खोलो. तर भुरग्यांनी आतां हुमाणी पळोवया. हुमाणी म्हटल्यार रिडल्स. पयलें, आबा म्हटल्यार लागता. आरे म्हटल्यार लागना. कोण? ओंठ. करून पळयात. आबा. आबा म्हटल्यार ओंठ तेंकतात. आरे म्हटल्यार तेंकनात. दुसरें, घाटा वयल्यान आयलो जोरी 7 कामरून घेवन न्हिदलो वोगी. 7 कामरून हो कोण? कांदो. कांद्याक खूब साली आसता, कल्लां आसतात. ताका लागून ताका म्हणटात 7 कामरून घेवन न्हिदलो. तिसरें, येद्दोसो पोर घर राखूंक थोर. कोण आमचें घर राखता? कुलूप. कुलूप म्हटल्यार लॉक. आमी सगळीं घराक लॉक मारून भायर सरतात. चवथें, एका झाडाक कोळशेच कोळशे. जाप, जांबळां. पांचवें, तिरपो दोळो कोट काळो. खाणाचेर मात हाचो दोळो. कोण येता आमच्या घरा भायर काळो कोट घालून? कावळो.